शिगमोत्सवाची संस्कृताय ही आमची खरी श्रीमंती। या श्रीमंतीच्या बळाचेर संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर आनी तरणाट्यांच्यो कला गांवां पावोवपाचे यत्न सरकार करता, अशें मत कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायलें। उदरगत संस्था मांद्रे आनी आमदार जी तारुलकर हांच्या वतीन मांद्रे वाठारांत शिगमोत्सवाचें आयोजन केलां। शेनवारा भगवती देवी आनी श्री सप्तकोटेश्वर देवाक नाल्ल दवरून गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी शिगमोत्सवाचो शुभारंभ जालो। आमचे गोयची एक श्रीमंतीकाय म्हणल्यारूच आमची संस्कृती, ज्या संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान आमी घडले आणि आमची ही संस्कृती जगाच्या वेगळ्या भागांत आमी पावयली। ताचे श्रेय जर कोणाक जर वता जाल्यार ते आमचे पुर्वज ज्यांनी मांडाचेर ही सगळ्यो काही गोष्टी जोती गायल्यो। मांडाचेर ढोल ताशांच्या त्याच गाजान, त्याच बरोबर ताशांच्या तिरकटान आणि कासाळ्याच्या झिंगझिंगान हे सगळे हो वाद्य जो प्रकार जो आसा आणि तातूंत भितर आशिल्ली लय, ताल, बोल ह्या सगळ्यांक आज हजारो लोक आज प्रत्येक तालुक्यान जो शिगमो जो जाता ताका आज जुळले गेल्ले वतात। कारण एकूच आसा, ताजे भितर एक ताकद जी आसा आणि एक विचारांचे एक केंद्रस्थान जावन आसा। आणि अशाच पार्श्वभूमीचेर आपले एक कलाकाराक, मागीर तो चित्ररथ कलाकार आसूं, रोमटा मेळाचे जे पथक जे आसात किंवा आपलो फोकलोर जो आसा तो मुखार हाडपा खातीर सातत्यान आज हे व्यासपीठ दिल्ले आसा। त्या बद्दल जितबा फारुळकर आणि उदरगत संस्थेचे सगळे जाणवलदारांचे अभिनंदन करता। हो शिगमो फक्त आमच्या गोंयच्याच न्ही, भारताच्याच न्ही, तर जगाच्या विविध ठिकाणी आज पाविल्ले आसात। बरेचशे जाण ह्या शिगम्याचेर आज PhD करतना आमी पळयतात आणि म्हाका दिसता ह्या शिगम्याचेरूच आज बरीचशी नाटकां किंवा पारंपारीक जे वेगळे कल्चरल जे कार्यक्रम जे आसात ताजे लय आणि ताजी जी चाल घेवन आज बरेचशे ठिकाणी विविध उपक्रमूय करता आसतना आमी पळयलेले आसा।